बर आनी त्या वक्तान तुजी गूण करची सकत लाभय. पिडे वेळी सेवा दिवच्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदींक, सर्व स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या संद्यांक तूं राख आनी सांबाळ. हे पिडे वरवीं आपल्या मायगांवांक फाटीं येवंक कश्टातल्यांक आनी कुटुंबांतावन पयस आशिल्ल्यांक आमच्या कुटुंबाच्या सर संद्यांचेर तुजी दयाळाची दिश्ट घाल. दिसपडटो ग्रास सोडूंक पेसाडटल्या सर भावा भयणींक फावो त्यो वांटो दाखय. पोटाच्या बुकेन कश्टातल्यांक बऱ्या मनाच्या मनशांक आदार लाबोवन दी. हे मागणें आमी करता पिडेस्तांक गूण करन तुका महिमा लाभल्ल्या तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या मारिफात. आमेन. मोगचनो आमचे फिरगत स्थापन जावन 100 वर्सां जावच्या संदर्भार आमचे फिरगस सदस्यांक भेटयल्ली जावन आसा आनी परवां 20 आनी 3 तारखेर 100 वर्सां जातात. ह्या खातीर आमकां राखल्याक सांबाळल्याक आमी अर्गां दिता आसतना आमच्या पात्रोना मारिफात सर्वेस्पराक आमी अर्गां भेटयत आसतना हें आत्मीक नवीकरणाचें कार्य स्पिरिच्युअल रिन्युअल प्रोग्राम आमी आसा केलां ह्या वर्सा आनी हाका हें उक्तावण करूंक हांव संतोश पावतां आनी हाका तुमकां सुमेस्तांक स्वागत करतां. आज जावन हें आत्मीक नवीकरण कार्य आरंभ जाता. आज 5 वरांर जाल्यार फाल्यां जावन 5:30 वरांचेर मिसाचें बलिदान आरंभ जावचें. आमचो जेरायल विशय जावन आसा आमचो बोवाट निरंतर पोशया क्रिस्ताच्यो जिवाळ साक्षी जावया. आयचो प्रत्येक विशय सर्वेस्पर देव तो व्हरतो ताचें भजन करतलो हांव किरकोळ आनी नेणटो. आयचो प्रधान याजक भोवमानादीक वॉल्टर डिमेल्लो ताची हांवें वळख करून दिसय म्हूण गरज ना. ते आमच्याच फिरगजेंत रावतात आनी तुमकां वळखीचे आनी मोगाचे. आयचे आमचे स्पॉन्सर मिस्टर विलियम डिसोजा आनी कुटाम चर्च वॉर्ड फर्स्ट. तशेंच आयचे मीसी मिस्टर विलियम डिसोजा आनी कुटाम चर्च वॉर्ड फर्स्ट. मिसाच्या बलिदाना वेळार स्पॉन्सर आनी मिसाच्या तेसावां खातीर आमी मागोवंक फावो तांचे खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. ह्या आत्मीक नवीकरण कार्याक आर्थीक रितीन आनी विविध रितींनी वावर दिल्ल्यांक सहकार दिल्ल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तांचे खातीर मागोवंक उडास दवरया. आयची लितुर्जी चलोवन वतात सांविशेन पावल सभेचे संदे तशेंच लितुर्जी गायन आनी अर्थाबरीत करूंक प्रयत्न करतात. कॉयर मास्टर ऑजवर्ल्ड आनी सांज्यांकी आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयचें आनी मुखलें सगळें आत्मीक नवीकरणाचें कार्य 20 आनी 3 तारीख म्हणसर लायव्ह टॅलिकास्ट करतात डिवायन वर्ड चॅनल. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. फिरगज सेंट सेबास्टियन चर्च बेंदोर यूट्यूब आमकां उण्यार 1000 म्हणी सबस्क्रायबर जाय आशिल्ले. काल संजे तावन आज दनपार म्हणसर सबस्क्रायबर करचें अभियान आमच्या मिडिया समिती उपाध्यक्ष कार्यदर्शी फिरगज गवळीक मंडळीची गुरकार आनी जायत्यांनी प्रयत्न केला आनी दनपारां आमी 1000 टार्गेट उतारल्या. सहकार दिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं आनी हें आत्मीक नवीकरणाचें कार्य बऱ्यान जावं दी. देव आमकां सदांच सांबाळून आमी मागया. संतोषान सोम्या आयल्या तुझे घरी पावल्या. ल्हाना व्हडा सेवा कुटाम जावन जमल्या. बली भेटो ऐका पाठो तुवें केल्ल्या उपकारा. बली भेटो ऐका पाठो
तुवें केल्ल्या उपकारा संसार तुवें रचलोय सुंदर तो केलोय शेतां भाटांनी सोबयलो सुकणी सावजा मनशां रचनाक जीव दिलोय देण्यांनी नेटयलो संतोषान सोम्या आयल्या तुझे घरी पावल्या ल्हाना व्हडा सर्वांक कुटाम जावन जमल्या बली भेटो एका वाटो तुवें केल्ल्या उपकारा बली भेटो एका वाटो तुवें केल्ल्या उपकारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं सर्वेस्परा देवाचें वर्तेपण आनी मनशाचें किरकोळपण देव म्हणल्यार आरशा मुखार जर तर ह्या वखता आमी रावल्या तर आमचें किरकोळपण आमचें उणेपण आमचें फातकीपण आमकां बरेंच कळटा त्या देखून किर्तनगार मागता सर्वेस्परा जर तर तूं म्हजें कोटेपण लेखशी तुज्या मुखार रावत कोण आनी हिंच जावन आसली पेद्रूची बोगनां म्हजे सरशिल्लो पयस सर सोम्या हांव एक फातकी आमी हर एकलो जावन आसा हांव फातकी ह्या वखता आमचें किरकोळपण आमचें उणेपण आमचें फातकी जिवीत आमी वळखून घेतना सर्वेस्पर देव आमकां ताच्या कृपेन भरता सर्वेस्पर देवाची कृपाच आमकां पुरो हें पवित्र बलिदान आमी पेटयता आसतना प्रत्येक त्रासा सव्यास्ते हांव ताजो उडास आमी काडटा आसतना आपणाचें उणेपण वळखून घेवन क्रिस्ताच्या कश्टांनी ताणें कितें उणें आसा तें भर्ती केलें तो जावन आसा आमकां एक देख पवित्रपणान सदांच आमी चलच्या आमच्या सरपातकांचें आमच्या अस्कतकायाचें आमच्या उणापणाचें बोगसाणें मागून कलत्या काळजान आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेधा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनां चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या बसोर भगवान सदांच आंकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेधा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो
आम्ही तुका दिनवासता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्या स्फुता सोमिया देवा देवाचे शिल्ये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्यात बसताय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया. सर्गीच्या भोव मोगळा बापा सेबॅस्टियन तुझ्या भाग्यवंत रक्षकाच्या रगत पर्यंत भावार्थ सांबाळलो अशी ताणें तुजी महिमा जोडली आसता दयाळपणी आमचो भावार्थ वाडय आनी ह्या भावार्था प्रमाणे जियोन तुका मानूंक आनी सर्गीचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवय पवित्रात्म्याच्या एकपणान तूं जियेताय राज करताय ससनाच्या ससनाक. जॉबाच्या ग्रंथांतले वाचप तेन्ना जॉबान सरेस्पराक जाप दिवन म्हळें तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच आसाद न्ही म्हूण हांव जाणा नेनारपणान देवीक मांडावळ आश्वस्त करता तो कोण हो वय म्हाका समजना तसल्या वस्तू विशयन म्हज्या गिन्याना भायर आशिल्ल्या वस्तू विशयन हांव उलयल्लो म्हाका आयक हांव आतां उलयतां हांव तुका सवालां घालतां आनी तूं म्हाका शिकय तुजे विशयन कानांनी आयकोन मात्र हांव तुका वळखतलों पूण आतां म्हज्याच दोळ्यांनी तुका हांवें पळयलां देखून हांवें सांगिल्लें तें हांव पाटींग काडटां दुळींत आनीक कोपरान प्रार्थीत करतां देवाचें उतार हें महोन्नतने
Dulobani Kervaro Punta sa iba, dayalani kakulti sote. Lam sosnika isote. Satan dayalani विश्वासितु धर्म का द्रटकन पड़े मुझे दया कर Tu Deva Dulobani Kervaro Tu Deva Dulobani Kervaro Alleluia Gavya Somya Kasiya Tacha Povitnava Hogli Usarya Alleluia Gavya Somya Kasiya Tacha Povitnava Hogli Usarya Kita Gaunovi Somya Navaya Kinnari Vaso Takavarniya Tachi Shresthatya Amiliyaya Tache Borevon Amivakanya Alleluia Gavya Somya Kasiya Tacha Povitnava Hogli Musaya Alleluia Gavya Somya Kasiya Tacha Povitnava Hogli Musaya सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसून तुमच्याई सोबे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभता महिमा तुकाय सोम्या उपरांत आपल्या धाव्या कासल्यांक तो म्हणालो वसा म्हज्या दोळ्या मुखले शिरा पडलेल्यानो देवसराक आनी ताच्या दुतां तयार केल्ल्या ससनाच्या उज्यांत कित्याक हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका खावंक दिलें ना हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पिवंक दिलें ना हांव परको आसलो तुमी म्हाका आसरो दिलो ना पिडेस्त आनी बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयले नात तवळ तेय ताचे लागीं विचारतले केदाळ सोम्या आमी तुका भुकेल्लो वा तानेल्लो देखुल्लो परको वा पिडेस्त वा बंदेंत आसलो पळयल्लो आनी आमी तुज्या कुमकेक येवना आनी राय तांकां जाप दिवन म्हणालो सतच हांव तुमकां सांगता जें कितें तुमी म्हज्या अति ल्हानांतल्या भावा मदल्या एकल्या केलें ना तें म्हाकाच तुमी केलें ना देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता कीर्तनकार आपल्या 8व्या कीर्तनांत सर्वेस्परा देवाची महिमा तो वर्णिता सर्वेस्परा देवा कितलें वर्तें नांवतें तुजें सगळ्या प्रितुमेचेर तुवें आसा केल्ल्या त्या आकाशाचेर आनी थंयसर तुवें खंचयल्या त्या संद्र आनी नखेत्रांचेर म्हजी नदर हांव घालतना हांव चिंतां मनीस कोण तुवें ताचो उडास काडच्याक तरी पूण सर्वेस्परा तुवें मनशाक देवदूतां प्रास ल्हान केलाय महिमेचो आनी मानाचो मुकुट ताका तुवें घालाय आपल्या हातांच्या कृत्यांचेर तुवें ताका अधिकार दिलाय आनी सर वस्तू ताच्या पांयांतळा तुवें घाल्याय सर्वेस्परा देवा कितलें वर्तें नांवतें तुजें आख्या प्रितुमेचेर आनी अशेंच जावन आसा ताच्या पयल्या वचपांत जोब पत्रियार्काची उतरां सर्वेस्परा देवा तुका असाध्य म्हणलें कांयच ना सर्व संगती तुका साध्य तुज्या विशयांत हांव आयकतालों थवळ कितें म्हणलें म्हाका समजोंक ना आनी आतां म्हाका म्हज्या दोळ्यांनी तुका रूप पळयतना हांव आनी केदींच सावलां घालिना बगार धुळींत
आनी गोब्रांत हांव प्राजीत करतां. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, सर्वेस्पर देव हो संवसार रसच्या आदींच तो आसलो. सर्वेस्पर देवान हो संवसार आनी आमकां हर एकल्याक ताणें रचला. तो जावन आसा पवित्र. त्या देखूनच आमी म्हणचे पवित्र पवित्र पवित्र. दळभराचो सर्वेस्पर देव जावन आसा पवित्र. तो जावन आसा संपूर्ण. तो जावन आसा शक्तिवंत आनी बळादीक. त्या देखून ताच्या शिवाय कितेंच आमच्यान करूंक असाध्य. आमची सर्व जाणवाय, आमची सावलां ती व्यर्थच व्यर्थ. अशें सर्वेस्पर देव कितलो वर्थो म्हूण आमकां आज सारकें कळटा. सर्वेस्पर देवान हो सोबीत संवसार रचलो आनी मनशाच्या हातांत दिलो. आमचो पापा फ्रांसीस तो लावदातो सी आपल्या शिकवणेंत तो म्हणटा, सर्वेस्पर देवान मनशाच्या हातांत दिल्लो संवसार मनीस ताणें आनीकी रुतां करून, आनीकी अभिवृद्धी करून हो संवसार ताणें सोडवेतना मुखल्या पिळगेक दिवच्या पसत ताणें आनीकी चड सोबीत सुंदर तो करूंक जाय. असली आज्ञा, असली जाणवाय दिल्ल्या मनशान आज सगळ्या प्रकृतीचे नावालांच केल्यात. एका काळार कितें असाध्य म्हण आसलें आज तें साध्य जालां. कोणें चिंतलें मनीस चंद्रेमार वेता म्हूण? आज चंद्रेमार मात्र न्हय, इतर सर्व ग्रहांचेर तो पैन करता. नवी नवी संशोधनां, नवी नवी प्रगती अशें तें जावनच आसा आनी आमकां तें बरेंच कळीत आसा. एक ल्हानसो अणुबॉम्ब जर तर तो सगळो संवसार नाश करूंक शकता तर आयच्या ह्या घडये हे ल्हानशें व्हायरस ताका फूड करूंक ताच्यान असाध्य जालां. सर्वेस्पर देव असल्या वाऱ्या मरिफात, सर्वेस्पर देव असल्या उज्या मरिफात, सर्वेस्पर देव असल्या आवरा मरिफात आपणाची सकस दाखयत आसतना खंयसर आसा मनीस. मनीस आज निशक्त. हे आमकां बरेंच कळीत आसा. त्या देखून आमचे आयकल्ल्या त्या किर्तनांत किर्तनगार बोब मारता आमच्या हर एकल्याचो थाळो. सर्वेस्पर देवा म्हजे मागणें तूं आयक. सर्वेस्पर देवा म्हज्या थाळ्याक तूं खाण दी. सर्वेस्पर देवा हांव दुबळो, हांव निराधारी, म्हज्या गरजांक तूं पाव म्हूण तो आड्डोसो मागता. सर्वेस्पर देव मात्र न्हय, आज आमी हर एकलो सर्वेस्पर देवाक आमचे हात उबार मागोन आसाव. सगळ्या राष्ट्राचे मुखेली, सगळ्या राष्ट्राचो लोक आज मारेकार ह्या कोविड वायरसांतावन बचाव कर म्हूण तो मागता. ह्या वायरसा लागून आज कितलोसो लोक मेलो, कितलोसो लोक वळवळोन आसा आनी आमी जाल्यार कितलेशा भियानच आसाव. मात्र न्हय, आमकां कळीत आसा महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री बाळासाहेब ठाकरे तो क्रिस्तांवां लागीं उलोवन म्हणालो, तुमच्या जेजू लागीं तुमी मागा. आमकां ह्या वायरसा थावन ताणें निवारच्याक हें जावन आसा आज मागणें हर एकल्याचें. अशें म्हणटना आज आमकां हर एकल्याक कळटा मनशाक कितेंच करूंक जायना. मनीस कितलो निशक्त. असले वायरस येवन दी, आमच्या जिवितांत असले कश्ट संकश्ट येवन दी, जर तर देवाचें प्रेझेन्स हाजीरपण आमच्या जिवितांत आमी बगता खरेंच आमी भागी. जर तर घरांनी आसून आमचो भावार्थ आनीकी सडला आनी तो वाडला, भगवंसा बेस्त्या बरें आमच्या कश्टा नाकातान आनीकी तो घट जाला म्हणटा आसतना दिसाय की आमी ह्या संवसारांत धैर्यादीक. तरी पूण सर्वेस्परा देवा मुखार आमी आज कितले किरकोळ, आज असल्या वायरसाक वकात आमच्यान सोदून काडूंक जायना. तशें म्हणटना सर्वेस्पर देव कितलो सत्यवंत, कितलो तो पदवेदार. आयच्या घडये सगळो संवसार सर्वेस्परा देवाक शरणागत जावन तो येता आनी आमी आमच्या काळजाचो उद्गार होच सर्वेस्परा देवा तुज्या मुखार आज कितले आमी किरकोळ आनी तूं जावन आसाय सर पदवेदार, तूं जावन आसाय सर सत्यवंत आनी तुजे वरवीं सर साध्य. अशें सर्वेस्परा देवाचे हे वर्तेपण, सर्वेस्परा देवाचे हे सत्यपण संवसाराच्या सुरवेतावनूच आमी पळोवनूच आसाव. निर्गमन ग्रंथांत आमी वाचता आनी आमकां साल्वासावाच्या चरित्रांत बरेंच कळीत आसा. देवाची इस्रायल प्रजा ते इजिप्तांत फराव्या रायाच्या गुलामपणांत ती वळवळट आसतना मनशाक ताचे वरवीं कितेंच करूंक जायना. सगळे इस्रायल प्रजा सांगता मेळ्ळ्यार ह्या फराव्या राया विरोध तांकां झुजोंक जायना. पूण सर्वेस्पर देव ह्या लोकां सांगता आसलो देखून तो झुजलो आनी तो जिखलो. तांबडो दर्यो दोन वांटे जालो आनी लोक देवाचो तो तांतूं पाशार करूंक लागलो. उदकांत भिजनाशें, कसल्या ग्रासा सांपडनाशें आनी कितेंच चिकोल तांकां
तांकां जायनाशें सर्वेस्परा देवान राखलें म्हणटा आसतना देव केदाळा मनशा सांगता आसा खंडीत जावन ताका यशस्वी मेळटाच. मात्र न्हय सर्वेस्पर देव आपणाच्या लोकां लागीं एक सल्लो करता आनी तो म्हणटा हांव जावन आसा तुमचो देव आनी तुमी जावन आसात म्हजो लोक म्हजी परजा. सर्वेस्पर देवान हो लोक भुकेत आसतना तांकां मान ना म्हणलें खाण तांकां दिलें आनी तानेल्या वेळार कटपतावन तांकां उदक तांकां दिलें. दिसा मदें असलो सूर्य आसतना थंयसर देव तांकां मोडाच्या रुपार आनी रातच्या वेळी दिसनातल्या वेळार तांकां उज्याच्या खांबार रुपार सर्वेस्पर देव तांच्या सांगता आसलो आनी तांकां बसयलेल्या गांवाक पावयलें म्हणटना सर्वेस्परा देवाचें कितलें वर्तेपण मनशा वरवीं कितेंच जायना म्हणून ताच्या लागीं मागता आसतना सर्वेस्पर देव थंयसर झुजाऱ्या बरी आसलो आनी तांकां लोकांक बसयल्या गांवाक ताणें व्हरून पायलें. होच देव वरतो वयतरी देव सर पदवेधार आनी सत्यवंत वयतरी याद आमच्या देवा थंय कलतेपण आसा. मनशा सगळें सदांच तो वस्ती करता मनशाच्या गरजांक तो पावता तांकां तो सांगात दिता. ताका मनीस बाचावी जोडी जाय म्हूण ताणें ताच्या मनशा रुपार घेतलें. देवाचो शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आमचे मदें तो आयलो आमकां जिवीत मेळच्या पासत आनी भरोन वमतोच्या मापान हें जिवीत आमकां मेळच्या पासत. सांव पावल आपोस्तल फिलिपिकारांक बरोवन अध्याय 2:6 थंयसर आमकां सांगता सैमान तो देव तरी समासंप ताणें लेखलें ना बगार एका गुलामा बरी आपणाकच ताणें खाली केलो आनी कुर्साच्या मरणा पर्यंत ताणें आपणाकच खाली केलो. तशें म्हणटना सर्वेस्परा देवाचें वर्तेपण पूण तो आज कलतो जाला म्हणटा आसतना ह्या कलत्या देवाक आपोस्तलांनी आमी सगळ्यांनी पळयलें ताच्या विशयांत आमी आयकलें. आज आमी असल्या कलतेपणान जिये जाय. हो देव सदांच खलतो इतलो अपरमीत मोवळान भरलेलो पवित्र सभेंत आज आमच्या मदें आपणाचो वावर तो करीत आसा. आज पवित्र सभा इतल्या वर्सांनी 2000 ताच्या चड वर्सांनी जिवाळ आसा म्हळ्यार ते आमच्या वरवीं याजका वरवीं धर्मीक भाव भयणी वरवीं लायका वरवीं न्हय. आज पवित्र सभेच्या सुरवेतान कसली धगधवणी आयल्या. आमचो सांत सेबेस्टियन आमकां हें बरेंच सांगता कितलेशे असली धगधवणेंत ते सदांच थिरासणेन रावले देवाचेर फाथेनेन ते रावले बावटांत केदींच ते अस्त जावनात. मात आज ते थारवूंक कशें त्या दर्यांत आसलें लारां मारली तशेंच पवित्र सभेंत आज कितली लारां मारन आसात. स्कांदलाची जिणी आज जायतीं जियेतात हातूं याजक आसात धार्मीक आसात आनी ह्या सर्व मध्ये आज पवित्र सभा मुखार सरता तर हे सर्वेस्परा देवाचो सुमोग आनी सर्वेस्पर देवाचें हाजीरपण तवळ तवळ ताचें इंटरवेन्शन आसल्या वरवीं पवित्रात्म्या वरवीं तवळ तवळ आनी कंटिन्युअस सदां काळ हें रिन्यूवल जाता जाल्ल्या वरवीं मात्र हें साध्य जालां. आज आमच्या मदें इतले पंगड आसा तरी पवित्र सभा आज धैर्यान आसा म्हळ्या उपरांत हेंच सर्वेस्पर देवाचें वर्तेपण मनशा वरवीं बिलकुल न्हय. तें मनीस अस्कत असल्या कितल्या कुस्तेपणांत फतकेपणांत तो आसा तरी ही पवित्र सभा मुखासून वता म्हणटना हे देवाचेंच असाध्य जाल्लें हें कार्य तें आज तो साध्य करता. आनी होचो विशय आज आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें. हो तो जोब पत्रियार्क इतलो ग्रेस्त इतल्या भलायकेंत आसलो तो कसो तो पिडेस्त जाता रुवां ताच्या आंगार पडटात सकाळी येवन ताका दुर्सता तुजो देव खंय आसा तुज्या देवाक तूं शिराप घाल जाल्यार तो निशक्त आपणाचो देव कितें म्हणलें ह्या कश्टा विघ्ना आकांतांत बरोच समजलो तो देवान दिल्लें देवान वेलें देवाचें नांव हरसिल्लें जावन तो म्हणटा देवाक तो शरणागत जाता आनी त्या वेळार देव ताका पयलेंच्या प्रास चड समृद्धी दिता भलायकी दिता आनी देवाच्या साखरेन तो जियेता. तशेंच जायच्या वांजेलांत आमकां आपयला आमचो हो भावार्थ तो आमी भितर कळशे भितर दवरचो न्हय बगार आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमी तो जियेजे तोवर मात्र आमची जिणी ती अर्था बरी जाता. सर्वेस्पर देव आमकां हर एकल्याक आपयता असल्या कलतेपण म्हळ्यार मोग आनी सेवा केल्यार आमचे उणेपण आमचेपण आमी देगे दोन अनेकल्याच्या गरजां पावता थंयसर देव आमकां पळोवंक मेळटा. आज आमी कोणी आमची बडाई उलोवचें नाका आज आमी आमची वडविकाय उलोवचें नाका कितें आमी जावन आसा तें सर्वेस्परा देवा वरवीं म्हणलें जर तर आमी लेखता तर सर्वेस्परा देवाक आज आमी अर्गां दिता वयर तर चड आनी चड बेसावा आमकां मेळटात. तोचो सर्वेस्पर देव
सदांच आमच्या संगता आसा. आज आमच्या फिरगज स्थापन जालो दीस आमी उडास करतना हो जावन आसा आमकां एक वेळ ताका आमी अर्गां दिवचो आनी चड ताची बेसवां सा सेबेस्टियन मोरिफात आमचेर आमी मागून घेवचें. आज आमी कोणी भिवची गरज ना, कित्याक देव आमच्या संगता आसा. देव इतलो वर्तो तरी तो देव खालतो जावन आमच्या संगता आसतना त्या देवाच्या मोगाचो अनुभव आमकां जायचे, ताचे अजीरपण आमचे थंय आमी भोगचे. आनी प्रत्येक तरान आयच्या ह्या संदिग्ध परिस्थितींत कोरोना व्हायरस हर एकल्याक आज ताचो प्रभाव घालता आसतना आमी फळाफळ घेवचे न्हय. सांत सेबेस्टियन तसलो भावार्थ आमचे थंय आसा तर आमचे जिणी सर्वेस्परा देवाक आमी ओपून दिता वयर तर देवा तुजी खुशी जावं म्हूण आमी आज आमच्या काळजाच्या गुंडा येता सांगता वयर तर असलो भावार्थ आमचे थंय आज अजापां करता. होच भावार्थ एकामेकाच्या गरजांक पावल्या वेळार असल्या कश्टांतल्यांक, असल्या संदिग्ध परिस्थितींत आसल्यांक, असल्या थानेल्ल्यांक, असल्या एकसुऱ्यांक आमी पावतना देवूच आमकां पावता. असली कुरपेची अजापां आज आमच्या जिवितांत घे जाय. त्या पासूनच ही संवसारी जिणी देवान आमकां दिल्ली ताचें वर्तेपण चड आनी चड आमी नियाळटा आसतना आमचेंच किरकोळपण कितें म्हणलें आमकां तें बरें समजता. त्या देखूनच तो पेद्रू म्हणालो, सोम्या तूं म्हजे थावन पयसर हांव जावन आसा फातकी. असलें फातकीपण घेवन, असलें किरकोळपण घेवन, असलें असहायपण घेवन आज आमी आयल्या हांगासर वयतर आमी भलायकेन प्रत्येक तरान कुरपेच्या भावार्थाच्या गटायन आमच्या घरा आज फाटीं येता. हो भावार्थ आज आमचे थंय जियेता. सर्वेस्परा देवाक फावत असली जिणी आमी जियेता आनी ताच्या गोपांत जियोवचेंच आमकां सूख जावन आसा. आनी देवा तावन आमी आयिल्ल्या एक दीस त्या देवा सांगता ससनाच्या ससनाक आमी आसतल्या, आमी जियेतल्या ससनाच्या ससनाक. आमच्या भावार्थाची उसारणी करया. सतमंतान देवाक सरपदवेदारा बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे सुमावलो, आंकवार मयेतान जल्मलो, 5 पेले काल तांणी कस सोंसले, ताका कुर्सा जडलो, तो मेलो आनी ताका निके पेलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवान जालो, सर्गा चडलो, सरपदवेदारा देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तो जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, ससनाचें जिवीत. आमी सर्वेस्परा आमच्या मोगाळा बापा तूं जावन आसाय वर्तो. आमी किरकोळ तरी आमकां तुज्या मोगान तूं भरताय. आमच्या सगळ्या सदांच तूं आसाय, आमकां धैर्य दिताय, बोळ दिताय आनी तुजेरच पातयेवन आतां ही आमची मागणी आमी उसारता. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या मुणयारांनी आपल्या आपोवण्याक सरी जाल्ली जिणी जियोवन हर एक परजेक बाचावेची वाट दाखोवचें काम तांच्या जिणयेचो पयलो ध्येय म्हणून समजून काण घेवंक तुज्या स्पिरितान तांकां भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या राष्ट्रांत सरपरजेन आपापल्या भावार्था प्रमाणे जियोवचें, शांती समाधानाचें, न्यायनितीचें, समजणेचें वातावरण आसा कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या फिरगजेंतल्या प्रायवंतांनी पिडेस्तांनी आपल्या कश्टां वेळी केदींच निराश जायनासता तुजेर तिरभावार दवरून नव्या बरवशाचें किर्ण तांचेर फांकय म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्लेल्या आमी तुजें उतर वाचून नियाळ करून कार्यगत केल्ले वरवीं चडवून आपणावंक सादी जाता म्हणलें 7 जाणां जावन खऱ्या भावार्थान बांदलेलें न्यायनितीचें फिरगस कुटुंब बांदून हाडूंक तुज्या स्पिरितान भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. मौनपणान आमच्या खासगी इराद्यां पासून मागया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळा बापा आमी कांयच न्हय तुजे मुखार, तरी पूण तुज्या अपरमीत मोगान हर एका दिसा हर एका घडी तूं आमकां सांबाळताय. त्या पासून आज ह्या गोगता आमी हांगासर आसा. चड आनी चड तुका उपकार दिता आसतना चड आनी चड बेसावांनी आमकां तूं भरताय. खालतेपणान सदांच जियोंक आमकां फावो कर आनी तुजें वर्तेपण आमी नियाळून बरी जिणी जियोंक, मनशापणाच्या मावल्यांनी भरलेली जिणी जियोंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
सर्वस आमचे बापा ओपून दिता तुका उद्या वायना सवे आमकां समर्पिता सर्वस आमचे बापा ओपून दिता तुका उद्या वायना सवे आमकां समर्पिता स्वीकार कर बापा स्वीकार कर मोगाळ भुरग्यांक तुज्या दयेन तूं स्वीकार कर स्वीकार कर बापा स्वीकार कर मोगाळ भुरग्यांक तुज्या दयेन तूं स्वीकार कर मोगाळ भाव भयणीनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्वेस्परा देवाक मानता तसलें जावं दी म्हूण तुमी मागा हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घे सर्वेस्परा आमच्या मोगाळा बापा आमी तुका पेटयता ह्या बलिदानाचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल ह्या गुठान तुज्या पुताच्या कश्टां मरणांत तूं आमकां वांटो दिताय ह्या बलिदानाचें बोळ घेवन सान सेबॅस्टियन तुज्या धिराधीर रक्त साक्षान खुर्साच्या वाटेन तुजो पाटलाव केलो आमी भक्तीन हो यज्ञ भेटोवन धैर्यान त्याच खुर्साच्या वाटेन जेजूचो पाटलाव करून तुजी कृपा आमकां दी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वयशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोद्वेदरा आनी सहस्राच्या देवा सर्व कळी आनी सवंतय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सेबॅस्टियन तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आपलें रगत व्हरून तुजी विचित्र पदवी दाखयली ह्या परी तुका साक्ष दिवच्या आमकां तूं घट करताय आनी आमच्या अस्कतकायंत क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायन पसळटा देखून सर्गीच्या देवदूतां संगती आमी पृथ्वे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गाता पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वखणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्रत्मेच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता उदंती तावन अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक आशा परजा तूं जमयत आसाय देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यांत ही देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं
तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्या तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो परत दिन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेया आनी खाया. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच बरी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेया आनी हांतलें पियेया. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स. नव्या आनी सासणीक खराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वार उरतलें. हें म्हज्या उडासाक करा. बावडतसो गोटपर गटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता. तुझे गुण जीवन आमी परगता. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आमी अपेक्षा. बापा, आमचे सोडोवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या आनंद भरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गा सडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजांत हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर. आनी जेजू सवें एक कूड एकत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं. अशें देवाच्या माये भोव भगवंत आंकवार मरयेच्या, तिजो पती भगवंत जुसे, भगवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडिल्ल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांच्या विनवणेचो आधार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास धरता. बापा, ह्या बले वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसारांत शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या सांगता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळ्या आनी मानेऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक बावडतांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुज्या हुजी तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुज्या इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मायपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणा दोदोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताजे उद्देशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थ धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा
सर्गीच्या तुझे नाव पोवेचा तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बोक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडो दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत आमकां सवस्थकाय दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्रेतेल्यांक आमकां तुज्या उदका कुती सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाठाय कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे आसूं माया मोग आनी एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिलये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिलये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिलये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी हो जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप करता शेळयेच्या जेवणाक आयिल्ली आमी सुभागी तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका भोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली जेवण सोम्या जेजूचे उंड्या वायनाचे ताच्या मेजा बोवारी सर्वांक एकठांवचे उंडो ताची कोण जावन आत्मीक जेजूंचे वायनाचे श्रद्ध जावन आत्मीक जीव दिवचे जेजू ये वेगी ये काळजान स्वागत करता तुका बिडार करूंकी संगी रावोंकी दादोस तूं कर दयेन आमकां जेजू ये वेगी ये काळजान स्वागत करता तुका बिडार करूंकी संगी रावोंकी दादोस तूं कर दयेन आमकां सर्गी उंडो सितेली ससनाची येतात पातकाच्या पानपासांतले सुरका जोडगे
येता जिविताची सर्पियो नवो जीव जोडता सोम्या संगी एकवटून दारार फोड दिता जेजू ये वेगी ये काळजान स्वागत करता हांव तुका बिडार करूंकी संगी रावोंकी दादोस तुमकां दयेन आमकां जेजू ये वेगी ये काळजान स्वागत करता हांव तुका बिडार करूंकी संगी रावोंकी दादोस तुमकां दयेन आमकां देवाचें उतर आयकून जिणयेन पाळटाना करपाचेर बांदलेलें घर आमी साथेल्या वारें वादळ आयल्यारी कोसलून पडचेना सोम्याचेर स्वर वसून जैता पेटलेल्या जेजू ये वेगी ये काळजान स्वागत करता हांव तुका बिडार करूंकी संगी रावोंकी दादोस तुका दयेन आमकां जेजू ये वेगी ये काळजान स्वागत करता हांव तुका बिडार करूंकी संगी रावोंकी दादोस तुका दयेन आमकां प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळा बापा सेबॅस्टियन तुझ्या रक्त साक्षाक तुझ्या सेवेंत विस्वासी आनी कश्टा मरणांत जायते वंत तुवें केलोय आमी सेवलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां दिसा दिसाच्या आत्मीय झुजांत घट आनी जायते वंत कर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो सर्पोद्वेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्व तुमचेर आशीर्वाद घालू सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तच्या शिकवणी आणि देखी प्रमाणे जिवन रक्त शक्तीचे मरण सुसुल्ल्या बागेवन सभेस्त्यांक आमकां शरतीकर दिल्ल्या पासून तुका अर्गां दिता तुझ्या भक्तांक आनी रक्त साक्षांक कृपेच्या देण्यांनी तुवें नेटयलें तांणी धैर्यान पवर्त परगट करूंक तुवें तांकां फावो केलें अंचे नांवी आमी मागल्ले उपकार तुवें दिल्ल्या खातीर आमी तुजो उपकार पावडटा आनी तुका वाखणटा सर तराच्या पिडेशिडेंतलें आमकां तूं राख
आनी सांबाळ तूं आमचेर येवंक सोडता ते कश्ट आनी आणवारां धैर्यान आनी सस्मिकायेन सोंसूंक तांचे वरवीं आत्मीक फळ चडोवंक आमकां करपा दी. या आमी मागणें करता क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं. भाग्यवंत सभेस्त्यांव आम पसत विनंती कर. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, भाग्यवंत सभेस्त्यांव तुज्या रक्ता साक्षान कांयच भिये नासतना आपलो भवार्थ परगट उसारलो आनी दोनीक सांपडल्या आपल्या भाव भयणीक भवार्थांत तीर रावंक धैर्य दिलें. ही परजळीत देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताका मान करच्याक आमी हांगा जमल्याव. खऱ्या भवार्थांत तीर रावंक आनी मनशाच्या आज्ञा प्रास तुजो आज्ञा पाळूंक तुजी बळादी कृपा आमकां दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. सुमयाचे नांवें आमचो आदार. सुमया दयेन आयक म्हजें मागणें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. सर्वेस्परा कुडीचे पिडेन कस्तरतल्या ह्या तुज्या साकराक आनी साकरणेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुवें रचयल्ल्या आत्म्याक नवें बळ दी. हे बरीं कश्टां वरवीं सुदारून तुजे दयेन बेगीन बरीं जाल्या म्हण तांकां भोगून दी. क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं. Sebastião, patrón आमच्या दोरत्या वार्तीरा, लागोय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा. लागोय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा. दुग्धोनीक सांपडल्या पावंडा आत्म्याचे बोळ जालो. भावार्थान दंडतेल्या आत्मीक प्रेरण दिले. दवरून ही परजळी दे आमच्या दोळ्या मुखार. जियेवच्या करता प्रेतन जिये पयना. सान सेबेस्त्यांव पात्रून आमच्या दोरत्या मार्तीरा. लागोय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा. लागोय आमकां तुजी ससाय क्रिस्ताच्या सोजेरा. मुखाल पुत्रा सवे औकवार मोरी आशीर्वाद दी आमकां.
सा सेबेस्त्यांव आमकां विनंती कर भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले पापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.